दीस ब्रेस्तार जुलैची 2 तारीख 2026. पहिले मसाब आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाब अध्याय 7 वळ 10 ते 17 पर्यंत. बेतालाच्या याजक अमज्जियान इस्रायलाच्या राया जेरोबामाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्यामध्ये आमोस तुझे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआम तलवारीन मारतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासित जावन वतलो. आनी अमज्जियान आमोसाक म्हळें, द्रश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर, पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका. कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान अमज्जियाक जाप दिली, हांव प्रवादिनी वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतालों तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली. तुजे पूत आनी तुजे धुवो तलवारीन मरतली. तुजो गांव मापून वांडतले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 19, 8, 9, 10 आनी 11. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची शिकवण बोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भिरांत बोव पवित्र, सदांच ती बाळटा. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचें मन्यारपण आमचे ताबेन जोडून दिलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभवार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 9 वळ 1 ते 8 पर्यंत. जेजू एक दोणीर चडलो आनी पेल्या तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवां थोडे जण एक आरीच्या पिडेकाराक ताचे खाटये समेत जेजू सरशीं हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजीं पातकां तुका भोगसाली. हें आयकून शास्त्रां मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्या गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी वांगटी चिन्नां आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजीं पातकां तुका भोगसाली म्हणचें वा ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरिगाराक तो म्हणालो, उठ, काण घे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो
आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून सबार पिडेस्तांक गूण केलें. कुडीचे पिडेतोन मात्र न्ही, बगार आत्म्याक वेडो घाल्ल्या संकलितांनी ताणें सबारांक बचाव केलें, सुटका दिल्ली. निमाणें खुर्सार मरोन ताणें आमकां सर्वांक दुस्मनाच्या संकलितांत सुटका दिली. आमचे कुडीक मात्र न्ही, आत्म्याकी बचाव कर आमकां संपूर्ण भलायकी दिवंक तो आयिल्लो. पूण शास्त्र्यांक जेजूची बरी वळख मेळ्ळी ना. ताका पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून समजलें ना. हेरांची टिका करन, तांकां सवालां करन, तर्क करन, क्रांतींत समटावच्यांत तांणी वेळ करसिलो. जेजू मात्र सर्वांक बरें करीत गेलो. साद्या मनशांनी जेजूची जिणी आनी बऱ्यो करणो पळोवन देवाक अर्गां दिलीं. शास्त्र्यांनी तत्वां सोदलीं, साद्या मनशांनी तत्वां पाळ्ळीं.